गोंय सरकारान रोटरी क्लबाच्या जोड पालवान पिंक रिक्षा सेवा चालीक लायल्या। बायलांक स्वयंरोजगारांची संद मेळची हे खातीर तांकां गोंय अर्थीक उदरगत महामंडळा वतीन बायलांक रिक्षा घेवपाक रीण दिवपाची तजवीज सरकारान केल्या। ह्या सेवेचे उक्तावण भारताच्या स्वतंत्र दिसाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले। बायलांक स्वयंपूर्ण जावपा खातीर गोंय सरकाराच्या ह्या उपक्रमाक चडशा बायलांनी येवकार दिला, पूण जी बायलां पिंक रिक्षा चलोवपाक सोदतात तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवप गरजेचें अशें पिंक रिक्षा चलोवपी सांगतात। ॲक्च्युली डिफिकल्ट म्हणून येता कित्याक हांगासर जी सिस्टम आसा ती, कारण एक्टिवा चलोवपी जी आमी आसा तांकां आमकां हाताच्या ब्रेकाची संवय आसा, हांगासर पांया कडेन ब्रेक असल्या कारणान मातसो डिफिकल्ट आसा। बट एक बरी गजाल आसा की पोल्युशन जावचें ना जे, आनी तेच्या वांगडा आमच्या भुरग्यांक आनी जी स्कुलान आयज दुसरे वयता जाल्यार आमी भाडें मारूंक शकता, किंवा आमचे जे डिपार्टमेंट आसात दुसरे त्यांच्या ऑफिसा भायर त्या बायलांक सुद्दां आमी टायमार पावतात। ऑलरेडी आमचे कडेन आमकां पळोवन जेन्ना हांव रिक्षा चलयतालें तेन्ना खुबश्या बायलांनी आमकां आनी इवन चेडवांनी सुद्दां आमकां अप्रोच केले। स्टार्टींग हांचे कसो रिस्पॉन्स आसा ते पळोवन मागीर फुडली जी सेकंड बॅच ती रेडी जातली। मिनिमम तरी अंदाज ना म्हाका, कारण आमी अजून सुरवात करूंक ना चलोवपाक। सद्या तांकां डेवलप म्हणजे ती शिकपाक पयलीं शिकोवंक जाय। सो ऑलमोस्ट 8 जाणां शिकल्यात आनी पणजीचे जे ट्रान्सपोर्टाचे तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला। इवन म्हापसाचे ट्रान्सपोर्टाचे जे डायरेक्टर स्टँड अजून आमकां सांगूंक ना, बट आमी फुडें ट्राय करतात की आमकां दिवचो। आनी त्याच बरोबर आमी आनी खूब आमची जी बायलां आतां येतली नवीन तांकां सुद्दां कितें आनी नवीन फॅसिलिटी थ्रू रोटरी क्लब मेळटा जाल्यार आमी ती स्टँड हे करूंक ना, कारण ऑलरेडी सद्या कशी चलता ती ताचेर आसा। कारण 110 किलोमिटर वयता ती चार्जींग 3.5 वरां चार्ज केल्या उपरांत। सो ही बेनिफीट आसा आमकां एक पेट्रोल आनी डिझलाचेर जर कितें केलें जाल्यार। एज पर आमकां जशें जाल्यार की आमी लेडीज कस्टमराकूच पयलीं प्रिफरन्स दितात, पण कोणी 60 वर्सां वयर सिनियर सिटीजन हजबंड वायफ आसा आनी मातसो जर तांकां हॉस्पिटलान वचपाचें आसा जाल्यार आमी ट्राय करतात।